आमचे राती पावस पडला आणि आमच्या घराचेर म्हणजे घर कोसळल्या आणि तांकां हे जाल्लेले त्रास जाल्लेले आणि आमकां सकयलसून त्रास जाता आणि रावपाक जागा ना म्हणजे आनी कितें करूंक आमी आतां आमी बिराड आतां दुसरे कडेन गेल्लेले आतां कितें करपाचें मदत जाय आनी कांय नाका पाण्याची ना आम्ही न्हिदलेलीच असली ते आणि हांव तो भायर न्हिदता ती येयली घसायत करून आई पडले गे म्हटली ती आम्ही बसली थंय चलती येयली आणि कोण कोण जाता तुम्ही घरात? आम्ही तिगाय आहा न्हू चलती येयली मागीर हय ती येयली ते चेडू येयले त्याचे मागीर ते बसले मातशे आनी यो म्हणाली तिने व्हरता तुमकां आनी तिगेर येयली न्हिदो मागीर न्हीद पडना कडकडूंक जाता हें जाता तो कांय नकळत आसलें पळय पावणे दिना घर पडलें तेन्ना हांव जागेच आसलेलें म्हाका खोकली येताली हांव न्हिदोकूच नासलें जेन्ना खोकली येता म्हणून उठलें पळय जाल्यार खिडकेचो आमची खिडी मोडले कडाक करून आवाज येयलो म्हणून हेका उठयलो घोवाक म्हाज्या हांवें म्हटलें पारो पडलो दिसता रे आईचो म्हटलें चल पळोवया फाटल्यान लायटी पेटयले आनी फाटल्यान येवन पळय जाल्यार खरेंच पारो पडलो सगळे पडले मागीर धांवत येयली तांकां लागीं केली आनी ती वटेन आमचे वटेन येयली आतां रावपाक तांकां खंय कितें करपाचें. हांव सुभाष नरशिव किनळकर हो जो वार्ड नंबर 2 माया पंचायतीचो ह्या वार्डाचो पयलींचो माजी सरपंच. आयज आमची सुमित्रा नारायण शिरोडकर ह्याचे जे रावपाचें जे घर आसा ते आयज फातोडीर 3:30 वाजून पडले ते म्हणजे जो तेजो पाट हा फाटलो काय लुकसाण जावंक ना हे देवाचो आशिर्वाद कित्याक देवाच्या सांगतीचेर तांकां काय जावंक ना तो ती चेडो आनी नात ह्या घरान रावता. आमी ह्यान पयलीं सुद्दां पंचायत मार्फत 2004 ह्याच घराक हे म्हणजे घरा खातीर पयशे दिल्ले घर सारकें करपाक तितूनसून तेंच्यांनी हे चिऱ्याचें जावन टोटल हे मातयेचें घर आनी जेणे करून हे घर जर सारकें करिना जाल्यार आसा तें सुद्दां ह्याच पावसान पडटलें इतकी मात खात्री आसा. हांव सरकारा कडेन मागता विनंती करता सरकारा कडेन की ह्या जे सिनियर सिटीजन आहा सुमित्रा ह्या घराचे हे करचे म्हणजे रिपेर करचे बांदून दिवचे तिका जेणे करून सरकाराची जर मानधन जे मेळटले हेज्या मार्फत ते कमी आसता सदांच आमकां खबर आसा ते मानधन ना दिवच्या पेक्षा हे घरूच तिका उबें करून दिवचे ही आमची कळकळीची विनंती आहा सरकारा कडेन. आमदाराकूय आमच्या सांगता आनी पंचायतीन आतां एट प्रेझेंट आमी पंचायती कडेन सरपंचा कडेन सेक्रेटरी कडेन उलयले तेन्ना सेक्रेटरी आनी सरपंचान अशें एश्युरन्स दिला की सद्या 1-2-3 म्हयन्या खातीर तांकां दुसरे कडेन खंयच्या तरी रुमांक शिफ्ट करता आनी जे कितें रुमाचें जे भाडें आसा ती पंचायत तांकां फारीक करतली जेणे करून कसलीच वायट गजाल हांगा घडोवंक जायना ह्या उद्दिश्टान आमच्या माया पंचायतीच्या सरपंचान आनी पंचायत मंडळान सेक्रेटरीन बरें पावल उखल्लेलें आसा की तांकां शिफ्ट करपाचें.